नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धुच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी एक सादी सरळ सोपी रोकडीच जावपाची अशी एक भाजी करूया, जीची नांव जावन आसा तेंडल्याची भाजी। ही जी तेंडली जी आसा पळय न्ही ती गोंयकाराची सामकी चडशी सामकी एकदम आवडीची आनी ही न्ही भाजी एकदम रुचीक जाता आनी रोकडीय जाता। तर गोंयची पद्दतीन ही आतां आमी भाजी करून पळोवया। त्याच्या खातीर न्ही हांगा हांवें एक पाव किलो सुमार न्ही तेंडली घेतल्या। ही तेंडली न्ही म्हाका गांवठीच अशी म्हणून सांगल्या, पळोवया मागीर टेस्ट करून मागीर तुमकां हांव कळयतां कशी जाल्ली ती। देठ बीट आसात म्हणजे तेणी म्हाका सांगलां की ही गांवठीच। आतां ही न्ही हांवें धुवन करून न्ही चिरून घेतल्या। अशें करून ही उबी चिरून घेवपाची आनी हांगा न्ही हांवें एक पॅन दवरलां गॅसाचेर आनी एक चमचो भर चड घालूं ना, एक चमचो भर तेल घालां आनी सासवां एक बारीक टीस्पून सासव घातल्या। ही सासवां न्ही तडतडपा लागली म्हणटरीत तातूंत आमी न्ही एक बारीक चॉप केल्लो कांदो घालया। आमची गोंयकारांची भाजी जी आसता पळय तितूंत तेल चड वचना कित्याक आमी सय घालतात। मातशी हें जालें म्हणटरी न्ही एक दोन जिटी मिरसांगो तुमी बारीक जाल्यार बारीक, उबी जाल्यार उबी चिरून घालात। उबी चिरले म्हणटरी कशें ल्हान भुरग्यांक बी दिवचे पयलीं काडून उडोवपाक मेळटा न्ही, आनी बारीक चिरले म्हणटरी ते दांतान भितान लागतात म्हणून तुमकां जाय तशी तुमी चिरात। आतां न्ही आमी तेंडली घाल्या आनी टोमॅटो कित्याक घाला मातसो आमसाण अशी येता न्ही म्हणून हें ऑप्शनल, टोमॅटो घालपाकच जाय अशी ना। आनी हांवें न्ही मातशी पिकिल्ली आसा ती भायर बी ओडूं ना, ती सुद्दां घेतल्या भाजी घालपाक। आनी एक पेलो भर न्ही उदक घालया आनी मातसो चाळो मारया परत। आमी गोंयकारांक कशें कितलेंय नुस्तें खावं पूण इल्लीशी भाजी ताटाक लागताच। धापून दवरलें, मातशी उब मारली आनी परत एकदां आमी चाळो मारून घेवया। एक स्टिम्ड भाजी म्हणपाक सुद्दां कांय हरकत ना कित्याक तेल चड ना, एक चमचो। परत धापून दवरया। त्या उबेनच आनी उदक घालून आमी एक पेलो भर तेजेर ही उबेन येता भाजी। मीठ बीठ सगळें घालून न्ही इल्लोसो साखर इल्लीशी पोतभर ती उडयल्या। पळय आमची भाजी न्ही आतां शिजिल्ली तरी आसा। आतां आमी हातून न्ही सय घालया। हांव कितें करता सय न्ही एकदम अशी कातून न्ही डब्यान भरून दवरता, जाय तेन्ना काडपाक मेळटा न्ही घेवपाक मेळटा। तुमी सय कमी जास्त वापरपाक शकतात। जाली आमची भाजी तयार आसा। गोंयची पद्दतीन तयार केल्ली तेंडल्याची भाजी। उदक सुद्दां सगळें सुकलां। ही माझी भाजी तुम्ही मुद्दाम करून पळयात आणि कशी लागली ती म्हाका कळयात। चलात तर परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत देव बरें करूं।